एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. पूण तूं मनशा पुता, हांव तुका सांगता तें आयक. त्या विद्रोही घराण्या परी विद्रोही जायनाका. तुजें तोंड उगड आनी हांव तुका दिता तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजेशी मुखार हाडलोलो एक हात हांवें देखलो आनी तातूंत एक ग्रंथ कवळो आसलो. ताणें तो म्हजे मुखार उसयलो. ताचे फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलेलें आसलें आनी ताचेर बरयलेलीं उतरां हीं रुधान, विलाप आनी हास्कार सुस्कार. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, तुका दिलां तें खा, हो कवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायेलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें आनी ताणें तो कवळो म्हाका खावंक दिलो. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हांव तुका दिता तो कवळो खावन दादोशी जा. हांवें तो केलो आनी तो म्हज्या तोंडांत म्होंवा भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, इस्रायेलाच्या घराण्याशी वच आनी म्हजीं उतरां तांकां सांग. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोवूंक कशें सर्वेस्परा. धन संपत्तेक लागून संतोसचे प्रास तुजे शिकवणे प्रमाणे चलोन हांव चड संतोसतां. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोवूंक कशें सर्वेस्परा. तुजे आदेश म्हजो संतोस, ते म्हाका बोध दितात. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोवूंक कशें सर्वेस्परा. रुपया भांगाराच्या हजारांच्या हजार नाण्या प्रास तुज्या तोंडांतले धर्मशास्त्र म्हाका चड मोलादीक. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोवूंक कशें सर्वेस्परा. तुजी शिकवण म्हजे ससनाचे दायज, कित्याक ती म्हज्या काळजाचो संतोस. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोवूंक कशें सर्वेस्परा. म्हजें तोंड उक्तें करून हांव करशेतां, कित्याक तुज्या आदेशांक हांव अत्रेकतां. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोवूंक कशें सर्वेस्परा. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या वेळार शिस जेजूसाशी येवन विचारी लागले, सर्गींच्या राज्यांत सक्टावरणे व्हड कोण. तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतच हांव तुमकां सांगतां, तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्या परी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राज्यांत रिगचे नात. जो कोण आपणाकच कालतो करून ह्या भुरग्या बरे जाता, तो सर्गींच्या राज्यांत व्हरतो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नांवे घेता, तो म्हाकाच घेता. पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपरवा करिनाकात, कित्याक हांव तुमकां सांगतां, सर्गी तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयतात. तुमी कितें म्हणटात, एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया. तांचे मदलो एक बकरो सांडून वचत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडून सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेसोना. आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतच हांव तुमकां सांगतां, सांडून वचनातल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोस पावता. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नास जायनाये म्हूण तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी. देवाचें उतर हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता.